वाळपय शारांत बेशिस्त रितीन पार्क करून दवरिल्ल्या गाडयां खातीर दिसान दीस येरादारीची कोयंडी जाता। पार्किंग वेवस्थेचेर कोणाचोच ताबो नाशिल्ल्यान व्हडा प्रमाणांत येरादारी कोयंडीन वाड जाल्या। फाटल्या 10 वर्सां सावन वाळपयचे लोक ह्या समस्येक तोंड दितात। येरादारीच्या कोयंडीची समस्या सुटावी करची म्हण हे विशीं संबंधीत प्रशासना कडेन मागणी केल्ली, मात आजून मेरेन ही समस्या सुटावी जावंक ना। देखून थळाव्या लोकांनी नाराजी उक्तायल्या। वाळपयत बेशिस्त पार्किंगे खातीर दिसान दीस वाहतूक कोडीत वाड जालेली आसा आनी ह्या प्रकाराचेर कोणाचोच आळो ना। चड करून जे वाळपयचो मंगळवारचो बाजार आसा तेका लागून वाहतूक कोडीत मोठ्या प्रमाणात जाता। बाकीचे हेर दिसा सुद्दां जेन्ना स्कूल आसता किंवा सकाळचे टायम किंवा सांजचो टायम आसता ह्या टायमार वाहतूक कोडीत मोठ्या प्रमाणात वाड जालेली आसा। ह्या वेळेस सविस्तर म्हायती अशी की वाळपय जो बाजार आसा ह्यो मुख्य बाजारपेठ आसल्या कारणान दिसान दीस वाडलेली लोकसंख्या तशेंच गाडयांची वाडलेली संख्या आनी वेवसायीक दुकानां आसा हेका लागून जी पार्किंग वेवस्था आसा हेतूर कोणाचो ताबो नासल्या कारणान दिसान दीस पार्किंगाची जी वेवस्था नासल्या कारणान वाहतूक कोडीत मोठ्या प्रमाणात वाड जालेली आसा। लोकांक पार्किंग खंय करपाचें हेच तांकां लोकांक खबर नासल्या कारणान लोक मेळटा थंय गाडयो दवरता। चड करून वाळपय नगरगांव रस्तो आसा, वाळपय थाणो रस्तो आसा, ओवलडे हायस्कूल आसा, हनुमान विद्यालय आसा, बस स्टँड आसा आनी तशेंच वाळपय मासोड्डे रस्तो आसा। ह्या जाग्याचे लोक मोठ्या प्रमाणान गाडयो पार्क करून दवरता आनी तेका लागून वाहतूक कोडीत वाड जालेली आसा। वाळपय नगरपालिका गेल्या 10 वर्सां पासून वाळपयच्या पार्किंग वेवस्था खातीर जो आराखडो तयार करतालो, पूण गेल्या 2 वर्सां पयलींच ह्या आराखड्याक मान्यता मेळिल्ली आसा आनी उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी आसा मुमू हेदे यांनी 2 वर्सां पयलीं ह्या आराखड्याक मान्यता दिवन वाळपय न्यायालय ते वाळपय पोलीस स्टेशन रस्तो ह्या मार्गाचे दुहेरी पार्किंग वेवस्थेक आळो दिल्लो आसा आनी हांगासर पार्किंग करपाक जायना हेजेर ठोस आदेश दिल्लो आसा। पूण वाळपय नगरपालिका आसा तेंच्यांनी आजुनूय हेजेर ठोस पावल उचलूना आनी तेजे जी आदेश दिल्लो आसा तेजी अंमलबजावणी करूं ना। तेका लागून जी पार्किंग वेवस्था आसा ही हेजेर 3-13 जालेली आसा।